हल्लो करपाची ही घडणूक सुर्ल वळवय ह्या जलमार्गाचेर येरादारी करपी चांदोर नावाचे फेरीबोटीत घडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चांदोर नावाची फेरीबोट वळवय फेरी धक्क्या वयल्यान सुर्ला फेरी धक्क्या कडेन येताली। फेरीबोट फेरी धक्क्या कडेन पावपाक कांय खीण आसतनाच फेरीबोटीत आशिल्ल्या रुपेश नायक हाणें फेरीबोट कर्मचाऱ्यांक गाळी घालपाक सुरवात केली। फेरीबोटीचो एक कर्मचारी रामकृष्ण फडते हाणें हे विशीं रुपेश नायक हाका जाप विचारलो तेन्ना तिडकल्ल्या रुपेश हाणें आपले स्कुटरीच्या डिकीत आशिल्लो कोयतो काडून रामकृष्ण फडते हाचे तकलेचेर मारलो। ते बरोबर रामकृष्ण फडते हो गंभीर जखमी जालो। बेगोबेग ताका बांबोळेच्या GMCत उपचारा खातीर व्हेलो। थंय ताचेर उपचार चालू आसात अशी म्हायती मेळ्ळ्या। हे घडणुके उपरांत रुपेश नायक स्कुटरी सयत थंयसरल्यान कुज्जो जाल्लो। हे विशीं दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून दुबावीत आरोपी रुपेश नायक हाचो सोद सुरू केल्लो। मजगतीं रुपेश नायक हो पोडोशे वाठारांतल्या रानांत आशिल्ल्याची खबर मेळटकीच शुक्रारा राती PI विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला PSI विराज धावस्कर आणि श्रीधर कामत हांच्या फुडारपणा खाला एके टिमीन रानात सोद घेवन दुबावीत रुपेश नायक हाका अटक केली। जाल्यार ताचे वांगडा आशिल्लो अनिकेत न्हावेलकर हाका न्हावेले वाठारांतल्यान अटक केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। हे विशीं फुडलो तपास दिवचल पुलीस करीत आसात। मजगतीं रामकृष्ण फडते हाचेर बांबोळेच्या GMCत उपचार चालू आसात आनी ताची भलायकी मातशी हुस्को करपा सारकी आसा अशें कळटा। दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांचे मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या हल्ल्याचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर दिवचलचे हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।